पणजेच्या पोटवेंचणुकेचो उमेदवार बाबूश मोन्सेरातान शुक्रारा दीस उमेदवारी अर्ज पणजेच्या वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन दिलो. बाबूश मोन्सेरातान काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर पणजे खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज भरला. बाबूश अर्ज भरपा खातीर वचच्या पयलीं तांणी व्हडा संख्येन कार्यकर्त्यां बरोबर पणजेन महालक्ष्मी देवीचो आनी गणपतीचो आशिर्वाद घेतलो आनी उपरांत उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर कार्यकर्त्यां आनी गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या आमदारांच्या हजरेन उमेदवारी अर्ज भरलो. विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकार, आमदार रवी नायक, निळखण हळणकार, टोनी फेर्नांडीस, जेनिफर मोन्सेरात, प्रतापसिंग राणे, फिलीप नेरी रॉड्रिगीज, दिसा आनी हेर आमदार आसले. तशेंच पणजेचो महापौर उदय मडकयकार, आदलो महापौर आनी उपमहापौरय हजर आसले. काँग्रेसीन आपलेचेर विश्वास दवरला त्या बद्दल काँग्रेसीचे आभार बाबूशान मानल्यात. For basically having faith in me and giving me the Congress ticket to contest this prestigious seat. My vision document for Panjim is under preparation. I request all the people of Panjim to be a part of this team. And I seek everyone's support and blessings. See, we are going in a positive mind. We have got certain agenda to be fulfilled. What most important thing is we have 2.5 years. In this 2.5 years, I have got to prove a lot, and I am capable to prove. So my thing is very clear. I have got two-point agenda on the program as far as Panjim is concerned: development and employment. Employment will be the major issue. Most important, let us not basically mention some names. First and foremost, the people of Panjim are with me. That is most important. And still there are another 26 days to go before the elections. So we have got a long way to travel. What is the first thing you will do for Panjim? First important thing I have got to look after as far as the youth is concerned, the employment part of it. There's a lot of basically youth who are crying out because they are all qualified and they are crying out for employment. While other constituencies have been well represented as far as employment is concerned, I think Panjim is lacking behind. Employment at the cost of environment? See, environment is totally a different subject. Employment is totally a different subject. Now I'm talking about employment, basically government employment as well as private employment. Madam, we'll be coming out with a manifesto, and we have a proper manifesto basically to take care of all the sections of the society. So let my manifesto come. I request, in fact, the people to be a part of in this manifesto, because I am here for the people. I will actually abide by whatever the people have got to say. बाबूशान आपल्या मतदारसंघान उदरगत केला ती पणजेकारांक दिश्टी पडटा. आयज मेरेन भाजपाक वेंचून हाडला. हे फावट पणजेकारांनी बाबूशाक 2.5 वर्सां खातीर संद दिवची आनी मागीर फुडले वेंचणुकेक पणजेकारांनी भाजपान आनी 2.5 वर्सांत बाबूशान केल्ली उदरगत केला ताचेर निर्णय घेवचो, अशें उदय मडकयकारान सांगलें. जे बाबूशान आमकां आपल्या पॅनलाक आमकां निवडून हाडलेले, आतां आमची ड्युटी की आमी ताका निवडून हाडपाचो. बाबूशाचें एक विजन आसा. तुमी तालिगांव पळयलां आसतलें. तालिगांव ताणें कशें डेवलपमेंट केल्लें आसा, लोकांक युथांक लोकांक कशे जॉब दिल्ले आसा, लोकांक एक क्वॉलिटी वर्क जो डेवलपमेंटाचो क्वॉलिटी जी आसा 2002 पासून तुमी ज्यो फुटपाथी आनी ते रस्ते जे पयले आसा अजुनूय ते तशें आसा, हें सगळें तो पणजेन दिवंक सोदता. तो क्वॉलिटी वर्क, युथांक जॉब्स, डेवलपमेंट पणजेचो पळय पणजेन खूब स्कोप आसा डेवलप करपाक. एजी सायड पर्यंत हो स्कोपान सारकें आमी ब्युटिफूल एक मॅनिफेस्टो तयार करपाचें काम चालू आसा की एवरी कॉर्नर पणजेचो आमी खंयचोच कॉर्नर सोडनासतना तो डेवलप करपाचें आमचें आसा. आनी आमी लोकां कडेन मागता पणजेच्या, कित्याक आमकां फक्त 2-2.5 वर्सां मेळटलीं. तुमी 22 वर्सां पयलीं, आमकां फक्त 2.5 वर्सां दिया. फुडलीं मागीर 5 वर्सां आसा, 2.5 वर्सां अशीच वतलीं. 2.5 वर्सां बाबूश कितें करतलो तें पळया. बाबूशाचें उदाहरण तुमकां तालिगांवचें आसा. तालिगांव ताणें कितें केल्लें आसा तें तुमकां उदाहरण थंय आसा. आनी लोकां कडेन मागता की लोकांनी डेवलप जावपाक पणजे बरी हें जावपाक ताका निवडून हाडचो म्हणून. बाबूशाच्या नांवान पणजे खातीर बरे दीस आयल्यात आनी पणजेकार बाबूशाक वेंचून दिताले.
23 तारखे उपरांत गोंयकारांनी दिल्ल्या कौलाचेर काँग्रेसीचें सरकार आसतलें असो विश्वास विरोधी पक्षनेतो बाबू कवळेकारान उक्तायला. ते आयज भाजपाल्यांनी सांगपाची गरज आसा. प्रत्येक वेळार ते अशें म्हणा की काँग्रेसवाले तिकीट दिवपाक लेट जाता, पूण काँग्रेसीक लेट जाता पयर सुद्दां काही प्रमाणात जाल्लो की काँग्रेसी भितर एका परस एक उमेदवार आसतात. आज पणजीकारांक कित्याक लेट जाता? पणजीकारां भितर कांय चड उमेदवार अशेंय ना, तांकां कित्याक डिले जाता हें तेमी सांगचो. कित्याक काँग्रेसी कडेन ती इतली सिनियर पार्टी, इतली वर्साची पार्टी, थंय एका परस एक काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसतात, लिडर आसतात, उमेदवार इच्छूक उमेदवार असतात, म्हणून कदाचित लेट जाता. पूण हांगा तेंचे कडेन व्हडलेशें कोण ना, तरी पूण लेट जायता. कित्याक जावचो जातात हें तेणी सांगचो. आता ऑलरेडी दोन बायको लोकसभा आनी बायपोलाचें इलेक्शन जालेलेंच आसा आनी हें म्हणटा समज सगळे गणीत तुमी म्हणटा पळय तशें सगळे तुमचे हितून येयले जाल्यार नक्कीच हांव सुरवातीक म्हणून सांगता ह्या सही इलेक्शना भितर BJPचो अकावंट सुद्दां ओपन जावचो ना, भाजपाचो खाता खोलचो ना हें नक्की. आनी 23 तारखे उपरांत काँग्रेस गव्हर्मेंट हें नक्की जाल्लें आसा.